पयले सुवातेर हांव सगल्यांक क्रिसमसाची वीश कोत्ता, मेरी क्रिसमस म्हणटा सगल्यांक, आमच्या गांवच्या लोकांक तशेंच सगल्यांक. आनी हांगा आयज तेंनी पयलेच फावटी हो गोठो हें करून हाडलो, क्रीब घडून हाडलेलो आसा आनी सगल्या लोकांनी येवन तो पळोवचो. आनी आमच्या पोर्ताली म्हजो सेंटर आसा आनी हिंगा हायवेचेर लोकांक जाय बरो व्यू आहा आनी तेणें जायतो हार्ड वर्क केल्लो आसा. आमचो MLA सारको दिसान रात तें काम करून तेणें आयज तें रेडी केल्लें आसा. कितें काम कोत्तोलें जाल्यार तेका एक हें जाय, करपाचें एक पॅशन आसपा जाय. आयज तेका तें आसा म्हणून तो आयज जायते पाटी केल्ले कामान तो सक्सेस जाता. तेणें फ्लोटूय केल्लो तेन्नाय कार्निवलाकूय भरपूर लोकांनी आमकां रिस्पॉन्स दिल्लो आसा. बरो जालो अशें म्हणून हें केल्लें आसा. आनी हेच भाशेन हांव मागतां हो आयज तेणें गोठो केला तोय बी बरो हें जातलो, लोकांक पळोवन लोक हॅप्पी जातलो. आनी हांव लोकांक मागतां आतां आयज आमी इनिशिएटीव घेतल्या ते भाशेन वाड्या वाड्यांनी थोड्या थोड्या धाकट्यांनी तो करचो. आमचें हें ट्रेडिशनल आसा तें सांबाळून दवरचें आनी लोकां कडेन मागता सगल्यांनी अशें करून आमची क्रिश्चनिटी आनी कितें आसा तें सांबाळून दवरचें म्हूण मागता. गांवांनी आमचे धाकटे विलेजान वो वाड्यांनी देखून आमी जाताले. आतां मातशें आमकां कमी कमी दिसता. हांव आमचें जे ट्रेडिशनल कितें आमचें जे गोठो उरता ते युथा लागीं मागता तुमी गांवांनी वो वाड्यांनी हो करचो, कित्याक आमचें जें कितें हो जो गोठो आसा तो देखावो आसा आमच्या लोकांक दाखोवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आमी दाखयलो जाल्यार आमचे सदांच आमी असोच लोकूय आमचे गांवांनी वाड्यांनी खूब खुशालपणान पळोवपाक येतलो. गव्हर्मेंटान अशें तरेन कोण आमकां भुरगे आमचे करपाक युथांक तर आमी सांबाळून दवरतले जाल्यार आमी युथांक तर आमी एक सोर्स दितले बाबा ना आमच्या गव्हर्मेंट सायडीन तर कितें तर फंड दिवपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमकां जायते भुरगे आमचे अशें करपाक शकता. हांव एक इनिशिएटीव घेतलो बाबा गव्हर्मेंटा सायडीन की आमचे जे कल्चरल इव्हेंट जावपाक जाय ते इव्हेंट जावपाक जाय. ताका लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करून हांव मागतलो की आमच्या भुरग्यांकूय करपाक हेल्प करचो.